बँक. संजूचे शाळेक आयज सुटी आशिल्ली. खूब कामां आशिल्ल्यान संजूच्या बाबान रजा घेतिल्ली. संजू बाबा वांगडा बाजाराक वचपाक भायर सरलो. बाबान संजूक म्हणलें, आमी पयलीं बँकेत वचुया. म्हाका चॅक वटोवपाचे आसात. मार्गा कुशीक आशिल्ले बँकेत दोगय भितर सरले. भितर लोकांची खेट पळोवन संजून बाबाक विचारलें, बाबा, हे सगळे लोक हांगा चॅक वटोवपाकच आयल्यात? ना, कांय लोक आपण्याल्या खात्यार पयशे भरपाक आयल्यात. कांय जाण आपण्याल्या खात्यांतले पयशे काडपाक आयल्यात. बाबान समजावन सांगलें. पूण बाबा, म्हाका एक कळना. लोक आपणाले पयशे बँकेत कित्याक हाडून दवरतात? गरज लागता तेन्ना तेन्ना तांकां बँकेत येवचें पडलें ना? हातांत गरजे परस चड पयशे आसले म्हणटकच आमी नश्ट खर्च करीत रावतात. बँकेत जमा केल्ले आमचे पयशे सुगूर उरतात आनी आमकां गरज उप्रासता तेन्ना काडूंकूय मेळटात. बँक आमकां फुडारा खातीरची तजवीज करूंक शिकयता. इतलेंच न्हय, तर आमी जमा केल्ल्या ह्या पयशांचेर आमकां येणावळ मेळटा. बाबान सांगलें. येणावळ? ती कशे तरेन? संजून अजापान विचारलें. खात्यान जमा केल्ल्या पयशांचेर बँक आमकां कळंतर दिता आनी अशे तरेन कळंतराच्या रुपान आमकां येणावळ मेळटा. बाबान सांगलें आनी आपणा कडलो एक चॅक आपणाल्या खात्यार घालपाक नाबी वयलो एक फॉर्म बरोवपाक घेतलो. बाबा, हो फॉर्म कसलो? संजून प्रस्न केलो. हाका जमा पर्ची वा क्रेडीट स्लीप अशें म्हणटात. पयशे चॅक खात्यार घालता आसतना ही स्लीप बरोवन दिवची पडटा. बाबा, एक विचारूं? विचार. आतां आमी बँकेत आयल्यातूच न्हय, बँकेच्या सगळ्या वेव्हाराची हांव तुका म्हायती दितां. हो चॅक तुवें खंयच्यान हाडलो? आरे, मुंबयच्या तुज्या जग्गू काकान म्हाका पयशे दिवपाचे आशिल्ले. तितल्या पयशांचो ताणें म्हाका चॅक बरोवन दिला. तो चॅक हांव म्हज्या खात्यार घालतां. बाबान जाप दिली. पूण ते पयशे तुका हांगा कशे मेळटले? आयक, जग्गू काकान जो चॅक दिला तो मुंबयचे बँकेचो. ही बँक ते बँके कडल्यान जग्गू काकाल्या खात्यांतले पयशे घेतली आनी ते पयशे म्हज्या खात्यार घालतली. खात्यार? खात्यार कित्याक तर? संजून विचारलें. हें पळय, ह्या चॅकाच्या कोणशार जग्गू काकान 2 आडव्यो वळी मारल्यात. असले तरेच्या चॅकाक क्रॉस चॅक म्हणटात. अशा चॅकाचे पयशे खात्यारूच जमा जातात. आनी कोणाच्यानूय खंयचेय बँकेचो चॅक दिवं येता बाबा? हय, पूण त्या मनशाचें बँकेत खातें आसचें पडटा. बाबान म्हणलें आनी हातांतल्या बॅगांतल्यान एक चॅकबूक भायर काडलो. आतां हातूंतलो एक चॅक हांव हेच बँकेंतल्या म्हज्या खात्यांतल्यान पयशे काडपाक बरयतां. हे पयशे बँक तुका आतां रोकडीच दितली? संजून विचारलें. हय, बँके कडेन म्हजे सयेचो नमुनो आसा. ह्या नमुन्या कडेन बँकेचे अधिकारी म्हज्या चॅकावयली सय जुळोवन पळयतले आनी सय जुळ्ळी जाल्यारूच म्हाका पयशे दितले. आनी एक गजाल आयक. आपणाक जर बँकेत येवपाक फुरसत नासत तर आपणाले सयेचो चॅक कोणाय कडेन धाडून दिवं येता. जो कोण हो चॅक घेवन येता ताका त्या चॅकाचे पयशे मेळटात. कळ्ळें? कळ्ळें बाबा. बाबा, हांगा बचत खातें अशें कित्याक बरयलां? बचत खातें आनी चालू खातें अशीं बँकेंतलीं 2 मुखेल खातीं आसतात. सेविंग अकावंट म्हणल्यार कितें तर? संजून प्रस्न केलो. बाबान सांगलें. सेविंग अकावंट म्हणल्यार बचत खातें. बँकेन थारायिल्ले उण्यांत उणे पयशे भरून हें खातें उगडूं येता. खात्यांत जमा केल्ल्या पयशांचेर बँक कळंतर दिता
खातें उगडटकच बँक पासबूक दिता. पासबुकाचेर खातेदारांचें नांव, खातें क्रमांक आसता. आपणाल्या खात्यांत कितलेय फावटी पयशे भरूं येतात, पूण काडूंक मात सप्तकांतल्यान 2दांच मेळटात. म्हणटकच बाबा, कितले पयशे भरले आनी कितले पयशे काडले हाचो हिशोब आमी त्या पासबुकाचेर बरोवपाचो? संजून विचारलें. ना, पयशे भरिल्ल्याची आनी काडिल्ल्याची तारखेवार नोंद बँकच आमच्या पासबुकांत करता. जशी ती आमच्या पासबुकाचेर नोंद करता तशी ती आपणाले नोंद पटयेंतूय करता, बाबान सांगलें. म्हणल्यार पयशे जमा करतना वा पयशे काडटना पासबूक व्हरप खूब गरजेचो तर. हय, पासबुकांत कितेंय चूक घडल्या आसत तर ती तांचे नदरेक हाडून दिवप भोवच गरजेचें. आमचे पयशे दवरून घेवन बँकेक कसलो लाव मेळटा तर? संजू. आमी जमा केल्ले पयशे बँक गरजेवंतांक रीण म्हूण दिता. ह्या रिणाचेर बँकेक कळंतर मेळटा. बँक रीण दिता? हय, म्हणूनच तर बँक ही समाजाची उपकारी संस्था. अशें म्हणून बाबान चॅकाचे पयशे घेतले आनी दोगूय बँकेंतल्यान भायर सरले.